नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सहकारी मंत्र्यां सयत आपल्या पदाचो आयज राजीनामो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचेकडेन सुपूर्द केलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तांचो राजीनामो स्वीकारून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका फुडले सरकार स्थापन जायसर प्रशासन चलोवपाची विनवणी केली. हालींच जाल्ल्या लोकसभा 2024च्या वेंचणुकेत भारतीय जनता पक्षाक 240 सुवातो मेळ्ळ्यात. भारतीय जनता पक्षाक जरी बहुमत मेळूंक ना तरी राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या गटाक सरकार घडोवपाक जाय तो 272चो आंकडो तांणी हुपिल्लो आसा. काल जाल्ल्या मतमेजणे उपरांत आता सरकार घडोवपाची कवायत सुरू जाल्या. राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीकडच्यान सरकार घडोवपाची तयारी आता नेटान सुरू आसा. जनता दल युनायटेड पक्षाचे फुडारी आनी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या बसकेत वांटेकार जावपा खातीर दिल्लीत पावल्यात. खंयच्याय परिस्थितीत आता सरकार घडटलेंच अशें वक्तव्य नितीश कुमार हांणी केलें. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या बसकेत वांटो घेवपाक दिल्लीत पावल्यात. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हांच्या बाबतीत वेगवेगळ्या तरेची वक्तव्यां विरोधी गटाकडच्यान येताली ताका नितीश कुमार हांणी पूर्णविराम दिला. राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीची बसका लेगीत कांय खिणात सुरू जावपाची आसा. जनसेना पक्षाचे फुडारी पवन कल्याण लेगीत बसकेत वांटेकार जावपा खातीर दिल्लीत पावल्यात. बिहारांतले लोक जनशक्ती पक्षाचे फुडारी चिराग पासवान लेगीत बसकेत वांटेकार जावपाक दिल्लीत पावल्यात. तांच्या पक्षाचे 5 खासदार बिहारांतल्यान वेंचून आयल्यात. चिराग पासवान हांणी नितीश कुमार हांका परबी भेटयल्या. 5 सीटें हम लोग लड़े, 5 सीटें हम लोग जीते. ये कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए एक बड़ी जीत है. गठबंधन के और मेरे प्रधानमंत्री जी के विश्वास पर हम लोग खरा उतरे और मैं इसके लिए बिहार की जनता का मैं आभार प्रकट करता हूं. इतले मजगती आयज सांजे इंडी आघाडीची लेगीत बसका जावपाची आसा. ह्या बसकेत इंडी आघाडीचे सगळे घटक पक्ष वांटेकार जातले. ओडिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हांणी भुवनेश्वरांतल्या राजभवनात राज्यपाल रघुबर दास हांच्याकडेन आपलो राजीनामो सुपूर्द केलो. हालींच जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेत तांच्या बिजू जनता दलाक हार खावची पडिल्ल्यान तांकां राजीनामो दिवचो पडलो. पटनायक 24 वर्सां आनी 3 म्हयने सेगीत 5 फावटी मुख्यमंत्री आशिल्ले. तांणी पयल्याच फावट 2000 वर्सा 5 मार्चाक ओडिशाचे मुख्यमंत्री म्हूण सोपूत घेतिल्लो. भाजपान ओडिसांत 147 सुवातां मदली 78 सुवातांचेर जैत मेळयला जाल्यार बीजेडी 51, काँग्रेसीक 14 जाल्यार हेर पक्षांक 4 सुवातो मेळ्ळ्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज संवसारीक पर्यावरण दिसा एक पेड़ मां के नाम ह्या अभियानाक सुरवात केली. ह्या अभियाना अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बुद्ध जयंती पार्कांत रोपटे लायले. ह्या अभियानाचो उद्देश देशभर कोट्यांनी रोपटी लावपाचो हावेस आसा. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज पणजेत गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी गोंय जैव विविधताय महामंडळ हांणी आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत सांगलें की ह्या पर्यावरण दिसा निमतान जे उद्देगीक आस्थापनांनी सरकारी खात्यांनी आनी पंचायतींनी आपलो परिसर नितळ दवरपा खातीर वावर केला तांकां हरित प्रमाणपत्र दिवपाचें थारायलां. जबाबदारी आमची सगळ्यांची आसा. जबाबदारी फक्त सरकाराची ना. हांव बरेचशी फावटी पळयता की बरेच जाण सरकाराक जबाबदार धरतात आणि सरकाराक जबाबदार धरतात तुमचो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कितें करता तर हो प्रश्न पटकन विचारता. म्हणून आयच्या सुवाळ्याचेर हो कार्यक्रम आनी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनयता आसतना आमी ग्रीन सर्टिफिकेशन दिवपाची संकल्पना म्हाजी आशिल्ली. आमी 2 दिसां पयलीं म्हणजे 3 तारखे दीस खरें म्हटल्यार बसून आमी ठरयलें की आमी ग्रीन सर्टिफिकेशन दिवपाक सुरवात करुया. तर ग्रीन सर्टिफिकेशन कोणाक दिवपाचें? ग्रीन सर्टिफिकेशन इंडस्ट्रीक दिवपाचें, ग्रीन सर्टिफिकेशन लोकल बॉडीक दिवपाचें, ग्रीन सर्टिफिकेशन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाक दिवपाचें जे खरोखरूच ग्रीन हातूंत काम करता आनी आमचें गोंय एक ग्रीन आनी क्लीन दवरपा खातीर सातत्यान आतां वावुरता आनी फुडें वावुरतले तांच्या खातीर ग्रीन सर्टिफिकेशन खूब म्हत्वाचें आसा. लोकसभा वेंचणुके उपरांत भारतीय जनता पक्षान पणजेत पत्रकार परिशद घेतली. ह्या पत्रकार परिशदेक नव्यान वेंचून आयिल्ले उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद नायक, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी हेर आमदार हाजीर आशिल्ले. लोकांनी जो कौल दिला तो पक्षाक मान्य आसा.
उत्तर गोंयांत पक्षाक 54% जाल्यार दक्षिण गोंयांत 45.26% मतां मेळ्ळी. उत्तर गोंयांतल्या 16 मतदारसंघात पक्षाक आघाडी मेळ्ळी जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान 11 मतदारसंघांतल्यान भाजप पक्षाक आघाडी मेळ्ळ्या. देशांत परतून एक फावट नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणा खाला राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे सरकार सत्तेर येतलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. समेस्त गोंयकार भाव आनी भयण हांचे हांव खूब खूब उपकारी आसा. तुमी तितलो रिजल्ट आमी एक्सेप्ट करता आसतना गोंयकारांच्या वतीन हांव श्रीपाद भाऊ नायक हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. आमी साऊथ गोवा मतदारसंघांतल्यान थोड्याशा मतांनी आमी हारले. ओके, आमी कमी पडले, काय हरकत ना. बट सातत्यात आमचे पुराय गोंयांत आनी विशेष करून संघटनात्मक काम हे साऊथ गोंयानूय बी तशेंच जे आसा पळय हे खूब मोठ्या प्रमाणात आमचे चालू उरतले. पुराय जर रिजल्टा कडेन जर पळयत जाल्यार नॉर्थ गोवा मतदारसंघात आमी 56% वोटींग ही आमी नॉर्थ गोवात काडल्या. म्हणजे बरेचशे फावटी फ्रिक्शन स्प्लिट जाली म्हणून तुम्ही जिखले अशा पद्धतीचं काहीच ना. विश्वजित राणेन सांगता आसतना क्लियर सांगलें विच इज अ क्लियर मॅन्डेट फॉर द भारतीय जनता पार्टी, क्लियर कट. हांगासर 56% जेन्ना वोटींग पडटा तितूंत तेन्ना दुमत आसपाक जायना. लोकसभा वेंचणुकेच्या निकालाचेर विश्लेषण जातलें. दक्षिण गोंयांत पक्ष खंय उणो पडलो ताचो सोदय घेतले. लोकांचो कौल पक्षाक मान्य आसा. सगळे फुडारी आनी कार्यकर्त्यांच्या वावराक लागून पक्षाक हें यश मेळ्ळां अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें. निकाल दोन्ही सिटांचो लागिल्लो आसा तो आमी एक्सेप्ट करतात. तो दोन्ही जो निकाल दिल्लो आसा तो उत्तर गोंयच्यान आमचे श्रीपाद भाऊ नायक हे 6व्या वेळाचेर एक बऱ्या तरेची लीड घेवन आता पर्यंत जितली लीड मेळूं नाशिल्ली तितली लीड आनी मॅक्सिमम मतदान अशें तांकां मेळिल्लें आसा. इतली लीड उत्तर गोंयच्या लोकांनी दिल्या आनी म्हणून उत्तर गोंयच्या सगळ्या मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकांचे आभार व्यक्त करता. कारण सगळ्यांनी बऱ्या तरेन प्रयत्न केलो. आमदार, सगळे कार्यकर्ते आनी खास करून सगळे उत्तर गोंयचे मतदार. प्रभुनगर फोंडेंतल्या आदर्श फाउंडेशन संस्थेन सुमार 65 मोटरसायकल पायलटांक फुकट रेनकोट दिले. ह्या वेळार प्रभुनगर फोंडे मैदानाचेर सामाजीक वावुरपी युक्ता मार्दोळकार, प्रेमानंद पाटील, उदय सैल, सदानंद नायक, सुनीता गांवकार, कांचन नायक, बाबुराव तळेकार आनी आदर्श तोरसकर हाजीर आशिल्ले. मोटरसायकल पायलट हे समाजाचे खरे नायक जावन आसात. ते समाजाक जापसालदारकीक मदीत दवरून सेवा दितात. ते पळोवन मोटरसायकल पायलटांक रेनकोट वाटपाचो सोबीत उपक्रम हातात घेतला अशें ह्या वेळार उलयतना युक्ता मार्दोळकर हांणी सांगलें. फाटली 4 वर्सां हो उपक्रम सतत चलोवपा खातीर आदर्श सेवा फाउंडेशनाची तांणी तोखणाय केली. हवामान खात्यान कळीत केला त्या प्रमाण फुडल्या 4 ते 5 दिसांत पश्चिम आनी उत्तर राज्यांनी गडगडा सयत पावस पडपाचो अदमास आसा. ह्या मजगतीं पश्चिम उत्तर आनी पूर्वोत्तर भारतांत गरमीचें प्रमाण मात तशेंच उरतलें. आनी आतां वचुया खेळा मळार. ICC T20 क्रिकेट संवसारीक क्रिकेट गट पातळीवयली सर्त आयच्यान सुरू जाता. भारताचो पयलो खेळ आयर्लंड पंगडा आड भारतीय वेळा प्रमाण रातच्या 8 वरांचेर सुरू जातलो. हाचे पयलीं ह्याच मैदानाचेर जाल्ल्या खेळांत भारतीय पंगडान अभ्यास खेळांत भारतान बांगलादेशाचेर 60 धांवड्यांनी जैत मेळयलें. भारताचो दुसरो खेळ 9 जूनाक पाकिस्ताना आड जाल्यार 12 जूनाक अमेरिका आड जातलो जाल्यार 15 जूनाक कॅनडाच्या आड जातलो. भारताचो रोहन बोपन्ना आनी ऑस्ट्रेलियाचो मॅथ्यू एस्टिन हांची जोडी आयज फ्रेंच उक्त्या टेनिस सर्तीत उपांत्यपूर्व फेरयेत खेळटली. दादल्यांच्या दोट्टी गटांत निमाण्या 8च्या पंगडात ही जोडी बेल्जियमच्या जोडी आड खेळटली. आनी आतां निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुमी भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995 म्हळ्यारच 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 म्हळ्यारच 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 म्हळ्यारच 1228 चेर तुमी पळोवपाक शकतात. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार. Thank you.